नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। दुसऱ्या पावड्यार 5 ब्लॉकांची पावणी सुरू। अडवलपाल मायनिंग ब्लॉक फोमेंतोन 58.85% उखल्लो। उरिल्ले हरवळे, कुडणे, सुर्ला, केळी ब्लॉक 27 एप्रिल मेरेन पावणी। गोवा डेअरीच्या गैरकारभाराक लागून आजी माजी 14 संचालकांचेर कारवाय। सध्याच्या 7 पात्र आदलो एमडी नौशाची चौकशी करून लुकसाण वसूल करचे। रजिस्ट्राराची बडी डेअरीचेर प्रशासक। राहुल, शाहरुख, सचिन तेंडुलकर, टाटा, मुख्यमंत्री सावंत, बारीक मोठे सगळे सेलिब्रिटीच्या ट्विटर हँडलावेली ब्लू टिक गायब। आता व्हेरीफाईड ट्विटर अकाउंटाचे ब्लू टिकाक वार्षिक पैसे मेजपाचे। पणजे स्मार्ट सिटीत इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट चाली। 382 वयर सीसीटीव्ही कॅमेरा वरवीं सर्वेलन्स, कायदो सुव्यवस्था, येरादारी व्यवस्थापन, सुरक्षेचे नजरेन प्रणाली महत्वाची। गोंयांत G20 कार्यगटाची बसका यशस्वी। मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयच्या टुरिजमाक मोठो लाव। 4-5 मायाक SCO बसकेक पाकिस्तानाचो परराष्ट्र मंत्री भुत्तो येता गोंयांत। लोकसभेक आप आड बीजेपी, काँग्रेस खंयच ना। आपाचो राष्ट्रीय फुडारी संदीप पाठक म्हणटा छत्तीसगडांत काँग्रेस अदानीक वावुरता। मध्य प्रदेशांत काँग्रेस बीजेपी एकच पर्याय फक्त आप। बीजेपी केल्ल्या 8 आमदारांच्या अपात्रता याचिकेचेर सभापतीक 90 दिसां भितर निकाल दिवंक लावचो। गिरीशाच्या याचिकेचेर हायकोर्टान निकाल दवरलो राखून। वर्ष 2016 बलात्काराच्या केशींत बाबूश मोन्सेराता बरोबरची सह आरोपी रोजीचो पासपोर्ट रिन्यू करूंक कोर्टाची परवानगी। बाबूशाचे पणजे पुलीस तोडफोडीचे केशींत PIचो स्टेटमेंट रेकॉर्ड। धारगळे RMC प्लांटाक विरोध। लोकवस्तींत रेडी मिक्स कॉन्क्रीट प्लांट नाकाच। गावांत थुल्ल प्रदूषण जाता म्हूण लोकांचो बोवाळ। आमदार सरपंच स्पॉटार, प्लांट बंद। नॅशनल गेम्सांचे तयारेचो नियाळ घेवंक फुडल्या सप्तकांत IOCची अध्यक्ष PT उषा। टेक्निकल टीम गोंयांत। कला अकादमीची डेडलायन मात खेळा मंत्र्याक खबर ना। अडवलपाल दिवचलचो 46 हेक्टरांचो मायनिंग ब्लॉक फोमेंतोन 58.85% उखल्लो। पहिल्या पावड्यार सरकारान 4 मायनिंग ब्लॉकांची पावणी यशस्वी केल्या उपरांत दुसऱ्या पावड्याची पावणी अडवल मायनिंग ब्लॉकासावन सुरू। दिवचल तालुक्यांतल्या सांखळे, हरवळे, कुडणे, सुर्ला आनी बार्देशांतल्या केळी मायनिंग ब्लॉकांची पावणी रोखडीच जातली। 4 मायनिंग ब्लॉकांच्या यशस्वी पावणे उपरांत गोंय सरकारान आता आनीक 5 मायनिंग ब्लॉकांचे पावणेक सुरवात केल्या। दुसऱ्या पावण्यात दिवचल तालुक्यातल्या अडवलपालच्या मायनिंग ब्लॉकान पावणी सुरू। 46 हेक्टरांचो हो ब्लॉक फोमेंतो कंपनीन 58.85% उखल्लो। आता रोखडीच दिवचल तालुक्यातल्या सांखळे वाठारांतल्या हरवळे, कुडणे आनी सुर्ला ब्लॉकांची पावणी जातली। बार्देशांतल्या केळी मायनिंग ब्लॉकांची पावणी ह्याच पावण्यार जातली। पयले फेजीत दिवचल मायनिंग ब्लॉकांचे बीड वेदांतान, शिरगांवचे बीड सावगांवकारान, मोंती शिरगांव ब्लॉकांचे बीड नाना बांदेकरान, काले मायनिंग ब्लॉकाचे बीड फोमेंतोन घेतिल्ले। दुसरे फेजीत अडवलपाल मायनिंग ब्लॉकाचे बीड फोमेंतोन उखल्ला। 27 एप्रिल मेरेन दुसऱ्या ब्लॉकांचे ऑक्शन पुराय करपाचो खण खात्याचो प्लान। ते प्रमाण सरकार पावण्यो तडीक लावपाच्या कामाक पेटला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सहकार रजिस्ट्राराचो गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळाक मोठो धपको। डेअरीच्या 12 संचालकांतले 7 अपात्र। एकल्यान राजिनामो दिल्लो, ताचेरय एक्शन। प्रुडंटान हे आदी डेअरींतल्या गैरव्यवहाराचेर कितलेशेच एक्सपोजे केल्यात। डेअरी कांडाची रजिस्ट्रार चौकशी करतालो। आज रजिस्ट्रारान 7 संचालकांक घरा धाडले।
आदलो MD नौशाची खोलायेन चौकशी करून वसुली करूंक सांगल्या. गोवा डेअरीतली एक कांडा त्यांनाच्या संचालकांक भुजली. फीड प्लांट, आईस्क्रीम प्लांट, नोकर भरती, फिलिंग प्लांट, भायल्या दुधाची खरेदी अशी गोवा डेअरीच्या असल्या कितल्याशाच प्रकारांनी एक कांडा प्रुडंटानूय ह्या आधी उचून उक्ताडार हाडल्या. तातल्या कितल्याशाच संचालकांचेर हो गैरकारभार आता शेकला. सहकार रजिस्ट्रारान 12तल्या 7 जाणांक अपात्र करून घरा धाडले. अपात्र जाल्यात ते संचालक हे राजेश फळदेसाय, बाबूराव देसाय, विठोबा देसाय, विजयकांत गावकार, गुरुदास परब, उल्हास सिनारीचेर कारवाय जाल्या. ते भायर हालींच राजिनामो दिल्लो माधव सहकारी ताचेरूय बडी. सहकार रजिस्ट्रारान सध्या 7 संचालकांचेर बडी मारल्याच. ते भायर ह्या कांडांनी आशिल्ले आदले संचालक अजय देसाय, धनंजय देसाय, बाबू कोमरपंत, राजेंद्र सावळ, माधवराव देसाय, अस्लेमो फुर्तात आणि शिवानंद पेडणेकारूय अपात्र थारल्यात. खेरीज कितलोसोच तेप गोवा डेअरीचो MD आशिल्ल्या नवसो सावंताची वेगळी आणि खोलायेन चौकशी करची म्हूण सहकार निबंधकान निर्देश दिल्यात. नवसो सावंतान केल्ल्या कथीत गैरकारभारांची चौकशी करून डेअरीक जाल्ले लुकसाणीची वसुली करची म्हूण सहकार निबंधकाचो निर्देश. नवशाच्या कार्यकाळात ही कांडा चड जाल्ली. इतल्या मजगती नव्या संचालक मंडळा खातीर वेंचणूक जाय मेरेन गोवा डेअरीचे वेवस्थापन पळोवंक सहकार निबंधकान 3 वांगड्यांची कमिटी नेमल्या. पराग नगरसेवकाक चेअरमॅन जाल्यार दोतोर रामा परब आनी संदीप परबाक वांगडी नेमल्यात. अपात्र जाल्ले संचालक प्रुडंटा कडेन उलयले. ज्या प्रमाणे ते आर्ग्युमेंट जाला किंवा ताका आमी डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केलाय त्या प्रमाणे ही ऑर्डर आमच्या अगेन्स्ट वचपाकच शकना. आणि जी इन्क्वायरी जाला राजेश पवारान केली आसा आणि तेन्ना तें दूध परचेस करतना राजेश पवार हो त्या दूध घेवपाक त्या बोर्डाचेर आसा. तेजेर एक्चुअली इन्क्वायरी जावपाक जाय आसली. सेकंड आमकां क्रॉस एक्झामिनेशन करपाक दिलें ना आणि डिस्क्वॉलिफिकेशन ऑर्डर आसा ती आमी चॅलेंज करतले हायकोर्टान आणि थिंगा आमकां न्याय मेळटलो हें म्हाका साम मनांतल्यान दिसता. अपात्र संचालक दुखी जाल्यार दूधकार खोशी. हो जो डिसिजन आयल्लो आसा तो ताका आमी वेलकम करता. खूब वर्सांनी इशू हो म्हाका दिसता प्रुडंट मिडिया जवळ जवळ 2012 सालीसून हो इशू कवर केल्लो आसा हांच्यांनी. आनी तातूंतले एक पार्टाचो निकाल खूब वर्सांनी आतां लायलो आसा. आनी दोतोर प्रमोद सावंताच्या सरकारान आनी दोतोर सावंत बरो एक खूब बोल्ड डिसिजन घेतला. कित्याक कॉपरेटीव सेक्टरान आज पर्यंत म्हाका दिसना की याद येना की इतलो बोल्ड डिसिजन खंयचे तरी सरकारान घेतिल्लो आसा. वी कॉंग्रेच्युलेट दोतोर प्रमोद सावंत एज वेल एज फार्मर्स ऑफ गोवा डेअरी. आयचें जें हियरींग जाला पळय आनी तेजो रिजल्ट जाला तो फार्मराच्या हिता खातीर जाल्लो आसा असो आमकां दिसता. कित्याक तर एक करप्शन फ्री अशी डेअरी जावं शकता आनी तेतून सरकारान भितर लक्ष घालचो आनी फुडें डेअरी फार्मरा खातीर बरी उरचेचेर लक्ष घालचो अशें म्हाका दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ट्विटराच्या ब्लू टिकांची विक्री सुरू. $8 फारीक करिना त्या सगळ्या सेलेब्रिटींचे ब्लू टिक ट्विटर अकाउंटा वेल्यान गायब. 2009 सावन व्हेरीफायड अकाउंटांची वळख म्हूण ट्विटरान सेलेब्रिटींक ब्लू टिक दिल्ले. एलन मस्कान ट्विटर घेत सावन ब्लू टिक जाय जाल्यार पयशे फारीक करात म्हणून सांगिल्लें. पुराय संवसारभर लाखांनी फॉलोवर्स आशिल्ल्या आनी पयशे फारीक करूं नाशिल्ल्या चडशा सेलेब्रिटींचे ब्लू टिक गायब. देश विदेशांचे फुडारी धरून सेलेब्रिटी, संस्था, बिझनेसमॅन कोणूच सुटिल्लो ना. पणजे स्मार्ट सिटींत इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट चालीक. 382 मायज CCTV कॅमेरा वरवीं सर्वेलन्स. कायदो सुवेवस्था, येरादारी वेवस्थापन, कायद्याची अंमलबजावणी, बाकीचे सुरक्षेचे नजरेन ही प्रणाली म्हत्वाची. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपादान सिस्टमीचे उक्तावण केले. फुडें इंटिग्रेटेड बीच पुलिसिंग आनी पर्यटकांचे सुरक्षेक हे सिस्टमीचो उपेग जातलो म्हूण मंत्री रोहन उलयला. कोणी लॉ ब्रेक करतात आणि कितें करतात सगळे सर्वेलन्स जे आसा ते सगळे ह्या हातूंतल्यान प्रोजेक्टाक सगळे गव्हर्मेंटाक त्या डिपार्टमेंटा हातूंतल्यान हे हातूंतल्यान मेळूंक शकतले. आणि एक वॉच ह्या सगळ्या गोष्टीचेर उरतलो. ज्यो काही इलिगल गोष्टी जातात ताचेर वॉच उरतलो. आनीक हे वापरून म्हाका दिसता
काही गोष्टी आम्ही काही म्हणणे जातात काही हे जातात कमी करू सुरू तसं स्मार्ट सिटी पुरतोच केल्लो आसा पुढे सरकारान प्रोजेक्ट जसो स्मार्ट सिटी पुरतो आसा राज्य सरकार हाचेर निश्चितपणे वाडोवंक शकता सगळे टुमोरो when we are talking about getting surveillance on the beaches, whether we put our own command control room or we talk to the police and the smart city and allow this to integrate. These are things which can come for discussion because it's a lovely place which they have made. And this needs to be used to the maximum possible way to ensure that Goa is given that tourist destination safe and secure दितले that this becomes the backbone to assist the main functioning of police. रस्त्यार जेन्ना आमी हे जाताले म्हणजे कोणी तरी ओवरटेक करतालो कितें स्पीड हे करताले डिटेक्ट करपाक डिफिकल्ट जातलें हांगा बसून सगळें कळटलें कोण डिटेक्ट करता आनी चलन तशें त्या मनशाक व्हरून हातीन दिवपाची गरज ना ऑटोमॅटिकली तुज्या घरा वतले ताका. We've seen the system there. The system there is working brilliantly. So I know it's personally it's aided a lot of the police officers. Even today also now, a lot of the officers are currently still using the system to detect crime and everything. Supposing an accident takes place, who is at fault? That can be easily proved in a court of law. Otherwise, people keep on contesting their fault in the court of law. At the same time, it would also help discipline the motorists because they don't understand that somebody, like we say, Big Brother is watching. So his movements will be captured and in real time the challan would be generated and sent to his residence. गोंयांत G20 हेल्थ कार्यगटाची पयली बसका यशस्वी. मुख्यमंत्री सांगतात G20क आमी गोंयची संस्कृती पर्यटनूय दाखोवंक शकले. हाचो लाव खंय टुरिजम मळार जातलो. 4 ते 5 मायाक जावपा आशिल्ले SCO बसकेक पाकिस्तानाचो परराष्ट्र मंत्री येतलो. मुख्यमंत्री म्हणटा बसकेची तयारी हो G20 आयोजकांचो प्रांत. गोंय सरकार सुवात आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचें काम करता. गोंयांत जाल्ली G20 भलायकी कार्यगटाची बसका यशस्वी जाली. पर्यटनाच्या मळार लाव जातलो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयलो. एनर्जी लिटरसी ट्रेनिंग एंड क्लायमेट क्लॉज डिस्प्ले कार्यावळीच्या उक्तावणाक आयिल्ले कडेन मुख्यमंत्री उलयलो. व्हेरी सक्सेसफुली G20ची फर्स्ट मिटींग जी आसा ही आमी ऑर्गनायज करपाक शकले. खास करून जे आयिल्ले ताच्या खातीर आमी डिनर होस्ट ऑन द आग्वाद म्युझियम हांगासर केले. वेगवेगळे कडेन बाकीचे कडेन आमी ह्या इव्हेंटाच्या निमित्तान G20चे डेलिगेट्स हे म्हणजे फ्रॉम द एअरपोर्ट टू हॉटेल टू द व्हेरी टुरिस्टीक प्लेस ताच्या खातीर खूब बऱ्या पद्दतीचे एप्रिसिएशन तेंच्या कडल्यान आमकां मेळ्ळें. खास करून एप्रिसिएशन मनसुखभाई माडविया हांच्या कडल्यान तेंच्यांनी गोंयच्या टिमीक पुराय आमी कल्चरल शोकेस करपाक शकले, आमचे टुरिस्टीक शोकेस करपाक शकले. हेल्थाच्या बरोबर आमी टुरिजम आनी कल्चर हे गोंयचे हे तांच्या मदीं कुझिन्स जे आसा पळय हे बी शोकेस करपाक शकले. पाकिस्तानचो परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी 4-5 तारखेक गोंयांत SCO बसकेक येता. तयारी विशीं विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा त्यो सगळ्यो गजाली खंय G20चे आयोजक पळयतात. आमी फक्त सुवात आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचें काम करतात. ॲक्च्युली मिटिंगेची प्रिपरेशन्स हो त्यांचो सब्जेक्ट आसा. आमच्या कडल्यान व्हेन्यू आनी बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करप हाच्या खातीर सातत्यान सगळ्या मिटिंगे खातीर आमी कंटिन्युअसली गोंय सरकार G20चे आमचे सेक्रेटरीएट्स जे आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे हे आपल्या पर्यंत पुराय व्यवस्थीत रित्या काम करतात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकारा वांगडा सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गोंयांत आपाचे आमदार बऱ्यापैकी काम करतात. लोकसभेकय आप आड BJP, काँग्रेस खंयच ना. आपाचो राष्ट्रीय फुडारी संदीप पाठक सांगता. मध्य प्रदेशांत परिस्थिती गोंया सारकीच. काँग्रेस BJP एकूच. छत्तीसगडांत काँग्रेस अदानीक वावुरता. कोळशान अदानीची भर. अख्खी काँग्रेसूच छत्तीसगडाचेर चलता. BJP आड पर्याय फक्त आप म्हूण खंय केजरीवाला फाटल्यान लागल्यात. इनका एक ही मकसद है कि कैसे अरविंद केजरीवाल को ख़त्म किया जाए. ये चारों तरफ यही कर रहे हैं. गुजरात से भी एक नोटिस भेजा है, पंजाब से भी भेजेंगे, यहाँ से भी भेजा है. तो इनका मकसद बड़ा क्लियर है कि केजरीवाल को कैसे घेर के मारा जाए. पर केजरीवाल ऐसा नहीं है.
केजरीवाल इन सबको अकेले निपटने में सक्षम है। वी विल फाइट लोकसभा इलेक्शन विद फुल फाइट। मध्य प्रदेश में अभी भाजपा और कांग्रेस में जैसे गोवा में जो बीमारी है ना, वो बीमारी मध्य प्रदेश में भी फैली हुई है। वहाँ पे कांग्रेस और भाजपा को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हुआ है। राजस्थान में भी जनता त्रस्त है। आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में रैम्पेंट करप्शन, कांग्रेस की सरकार जो है, पूरी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ से चल रही है। माइनिंग से कोयला निकाल के अडानी को ये फ्री में बांट रहे हैं। करप्शन के जैसे गोवा में मैंने कहा ना, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बहुत करप्शन है, कट बंधा हुआ है हर चीज में। बीजेपीत गेल्ल्या 8 आमदारांच्या अपात्रता याचिकेचेर सभापतीन 90 दिसां भितर निर्णय दिवंक हायकोर्टान अर्द दिवची म्हूण काँग्रेस फुडारी गिरीशान घाल्ले याचिकेचेर हायकोर्टान अर्द राखून दवरल्या। काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पाटकरान मायकल आनी दिगंबरा आड घाल्ले याचिकेचो निकाल आदी मागीर ह्या 8 जाणांचो म्हूण सभापतीन कोर्टाक सांगलां। काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या 8 आमदारांच्या अपात्रता याचिकेचेर सभापतीन 90 दिसां भितर निर्णय दिवंक जाय म्हूण काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान इश्यू लावन धरला। हायकोर्टान सभापतीक तशे निर्देश दिवचे म्हूण हायकोर्टात याचिका। अपात्रता याचिका एखादो सभापती अनिश्चित काळ घेवन बसूंक शकना। सभापतीन 90 दिसां भितर निकाल लावंक जाय म्हूण खंय सुप्रीम कोर्टाचो निर्देश आसा। हायकोर्टान सुनावणी घेवन अर्द राखून दवरल्या। गिरीशाचो आदोगार म्हणटा सभापतीन मुद्दम प्रकरण हुमकत दवरला। Our contention was that the merger of political party and the legislative party both are required. Our High Court has taken a view that only the legislative party can merge, which according to us is not correct, and therefore we have tested that decision before the Honorable Supreme Court. That issue in the Supreme Court is pending, no doubt about it. But at the same time that has become academic issue because the tenure of the assembly had come to an end. Now this is a fresh assembly which is live assembly, so therefore we want to go to the Supreme Court. After he takes a decision, we will follow the hierarchy. If he says that no, in terms of the High Court judgment, I am bound by the High Court judgment, I am taking a decision, take a decision, we'll go to the High Court, we'll go to the Supreme Court. What is the strategy is to ensure that we never reach the Supreme Court. That appears to be the strategy. Orders are reserved by the High Court, and we have argued before the High Court that no such direction can be issued. In any case, the facts of this case are such that such directions are not liable to be given. So that is our stand. पहिली आयिल्ल्या अर्जाचेर पयली निकाल, मागीर आयिल्ल्यांचेर मागीर म्हूण सभापतीन आपली भूमिका आदीच स्पश्ट केल्या। काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकरान मायकल आनी दिगंबर कामती आड घाल्ल्या अपात्रता याचिकेचेर पयली निकाल दिता। उपरांत गिरीशाच्या याचिकेचेर म्हूण सभापतीन कोर्टाक स्पश्ट केला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। बलात्काराचे केशींत मंत्री बाबूश मोन्सेराता बरोबरची सह आरोपी रोजीचो पासपोर्ट 10 वर्सां खातीर रिन्यू। पासपोर्ट रिन्यू करूंक पासपोर्ट दिवचो म्हूण तिणें अर्ज केल्लो। बलात्काराचें प्रकरण मार्च 2016तलें। बाबूश रोजीच्या आड चार्जशीट जाल्लें 2019त। इतले मजगतीं बाबूशाचे 2008तले पणजे पुलीस स्टेशन तोडफोडीचे केशींत तेन्नाच्या PIचो स्टेटमेंट कोर्टान घेतलो। Today, accused number 2 had filed an application to release a passport for the purpose of renewal. Rosie. It has been granted today. Okay. And it has to be renewed for 10 years. The other one, the public prosecutor has filed an application under 294 CRPC. That he has given a list of documents whether we are admitting those documents. If we admit those documents, witness need not be called. Yeah. So when is the next date? Next date is 28 of this month morning. Yeah. To file reply on 294 CRPC application. So after renewal, the passport is to be handed back. Back. We are only asked for renewal. We are not going abroad. Okay. So if we are going, she is going abroad, then she will make up an application that she is going abroad. Grant her permission. Okay. So it has to be renewed and returned back. Returned back to the investigating officer within 10 days from the date of renewal. इतले मजगती 2008तले पणजे पुलीस स्टेशन हल्ल्याचे केशीत मडगांवा प्रधान जिल्हो न्यायाधीशा मुखार सुनावणी जाली। तेन्नाचो पणजेचो PI सुदेश नायकान स्टेटमेंट दिलो। तो म्हणटा बाबूस आपल्या सपोर्टरांचेर हल्लो करतल्यांचेर ॲक्शन मागतालो। सांजे 801 जाणांचो जमाव आयलो, भडकावू भाशणां केली आनी पणजे पुलीस स्टेशनात जमावान तोडफोड करून धुडगूस घालो। बायलो धरून 45 पुलीस स्टाफ जखमी जाल्लो। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस।
धारगळे RMC प्लांटाक थळाव्यांचो विरोध. तांकां लोकवस्तीच्या वाठारांत रेडी मिक्स कॉन्क्रीट प्लांट नाका. गांवांत धुल्ल जाता, प्रदूशण जाता म्हूण लोकांचो बोवाळ. आमदार प्रवीण आल्लेकार धारगळचे पंच सरपंच थळावे प्लांटार पावले. प्लांट बंद करपाची ऑर्डर. आमदार म्हणटा प्लांट कसोच चलूंक दिवचे ना. पंचायतीच्या दोळ्याचेर धूळ फेकून हेंच्यांनी हें काम केल्ल्या, पूण हें अशें चलचें ना. खंयच्याच गांवांत हल्ली दादागिरी भायले येवन हांगासर चलचें ना. जे लोकांक नाका पळय तेच जातलें आनी तेंच्या वांगडा हांव ठामपणे आसतलो. ह्या धारगळीन ज्या लोकांनी रेजिडेन्शियल एरिया म्हणून माग केल्ल्या, लोकांनी लोन काडून गोल्ड लोन काडून आपल्या जमिनी विकून घरां बांदलेल्या, त्याच जाग्याचेर तुमी असले नाका जाल्ले प्लांट धाडटात. आयज आमकां खरेंच अभिनंदन आमच्या आमदाराचें, कित्याक ते NSD घेवन आयज प्लांट बंद करच्या खातीर त्यांनी NSD घेतल्या, त्या खातीर अभिनंदन. आनी अशे धारगळचे लोक जागृत जायत जाल्यार हानिकारक प्लांट आमी केन्ना करून दिवचे ना. भायल्या मंत्र्यांक हांगा कोणाक इन्वॉल्व करपाची गरज ना. तूं सक्षम आहा आनी हे तू काम बंद करपाची गरज आहा. आनी आयज जर तूं काम बंद कितें केलें जाल्यार आमच्या लोकांचे जे फुडले भुरग्यांचे फ्युचर आहा, जी TB जावपाची आहा, कॅन्सर जावपाची आहा, ह्या आनी प्लांटा खातीर. तर ही स्टेट आहा ती प्रायवेट झोन म्हणून आहा आणि पयलेच प्रायवेट झोन आहा थंयसर पोल्युटेड बिझनेस कसलोच येवपाक जायना. अशें नॉन पोल्युटेड आसा हांगा. पंचायत बॉडीक कांयच विचारान ना घेवच्या पयलीं किंवा बाकीचे जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे आणि जे गव्हर्मेंटाचे जे डॉक्युमेंट लागतात ते पंचायती कडेन सादर करच्या पयलीं हे जो काम सुरू करता ही दादागिरी आणि ही सगळे रेजिडेन्शियल एरियेन हे घालप हे बरोबर न्हू. पोल्युशन हे डस्टाचे आणि ते डस्टाचे पोल्युशन अशें आहा सादारण अर्दो पांय तरी वयतलो सिमिटान आनी त्या पावडरान, कंटाळो येतलो. आनी कसली फॅक्टरी आहा हाडूंक शकता ऑफकोर्स, पूण आमी ह्या फॅक्टरीक सगळे आमचे लोक आहा ते ओपोज आहा. लंग कॅन्सर, लंग डिजीज आनी फुडें जेनेटिकली जर लोकांक त्रास जावपाचे आसा जाल्यार हो प्रोजेक्ट बंद जावचो. गोंयांत जावपा आशिल्ल्या नॅशनल गेम्सांच्या तयारेचो नियाळ घेवंक फुडल्या सप्तकांत IOAची अध्यक्ष PT उषा गोंयांत येता. खेळा मंत्री गोविंद प्रोडंटा कडेन उलयलो. टॅक्निकल टीमूय बरोबर येतली. 30 एप्रील मेरेन गेम्सांच्यो सुवातो निश्चित जातल्यो. कला अकादमी केन्ना उक्ती जातली काय म्हणून विचारल्यार तो निश्चित सांगूंक शकना. कितलेशेच फावट खंय तारखो हुबल्यात. सध्या सावंड सिस्टमाचें काम चलना. मॅडम PT उषा गोंयांत आमच्या नॅशनल गेम्सा संदर्भात एक बैठक आमी दवरलेली आसात. ताका आयदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री आनी म्हजे सयत बाकीच्यो सगळ्यो ह्यो ज्यो वेन्यूज आनी कशी तरेची तयारी जाल्ली आसा ह्या संदर्भात थोडेशें निरीक्षण करपा खातीर येतल्यो. अनदर 27, 28 आनी 29 परत बाकीच्या 10 डिसिप्लिन्साच्यो टेक्निकल टीम्स गोंयांत येतात. तदनंतर एकंदरीत ही फायनल हें जाले नंतर वेन्यूचेर शिक्कामोर्तब जातलें. बाय 30th एप्रील म्हणल्यार हो सगळो जो वेन्यू इन्स्पेक्शन किंवा ओवरलिस्ट जे इन्स्पेक्शन जें आसा तें पूर्ण जातलें अशें आमकां अपेक्षा आसा. तेजो सावंड जेन्ना टेस्टिंग जातलो त्या वेळाचेर ते कांय एक 10 days आमकां लागतले सावंड टेस्टिंग जाल्या नंतर, जाल्यार परत तें ओपन करचें पडटलें. म्हणून इट इज व्हेरी डिफिकल्ट मी टू गिव अ एक्झॅक्टली डेट. सो कारण बरेचशो काही गोष्टी आम्ही प्रयत्न केलो आसा. डेफिनेटली जाता तितले बेगीन बिफोर मॉन्सून या डेफिनेटली आय थिंक सो. ह्यो खबरो इतल्याच सोंपतात. प्रोडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.